देवा तूं आमचो ओरो. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक वदूंक येतो. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दितो. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक वदूंक येतो. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासा. बापा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासा. सगळ्यांक दी बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सोरसपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी पवित्र कुर्साचें जोयत समारंभतां. आदल्या काळार जेजूच्या काळार कुर्साचें मरण म्हणजे एक लोजेचें मरण आसलें. तशेंच भिरांकूळ, कित्याक त्या काळार फकत व्हडले क्रिमिनरांक, व्हडल्या चोरांक कुर्सार मारतालेत. जेजून कसली क्रायम करूंक ना, जेजू चोर नासलो, तरी ताच्या दुस्मानांनी ताका कुर्सार मारलो. पूण जेजू कुर्सार मरून हे मरणाक एके भाशेन नवें अर्थ दिलें. तें मरण जालें जिविताचें. जेजू कुर्सार मेलो आनी आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत एक नवें रूप हाडलें आनी नवें जिवीत हाडलें. तर हो विचार मनान दवरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदीं आमची सगळीं दिसां जी आमच्या मनांत काळजांत आसात, तशेंच आमचे पातकांचो उगडास करून देवाचे भोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दोतोरल्यान भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयांक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोमयांक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. सर्पदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोरगी आनी शांती ताची इश्टाक संवसारी. सरस्प्रा देवा सर्गींच्या राया, सर्प देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोय बाबा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्यान जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता. सोम्यान देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुलाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचें वळवळी आनी हिनपण भोगची म्हूण उगोनीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाकाडटा. आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ले जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
लोकोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान बोचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोन्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सोर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनवती केली आनी सोर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वांचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. म्हणया सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता, पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान ठावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेस्पोर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंठांचीं उतरां फटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या खोराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन तांचें पातोक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केला ते कधीच विसरू नये. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान, वंदन, मोहिमा, स्तुती, दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Soy सर्वेस्पराक,
soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमाक म्हणलें स्वर्गांत हांव देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुताक बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान अरण्यांत चरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवतल्यान समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां ससनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्त. आयज आमी पवित्र क्रिस्ताचें जैताचें परब समोर उमतां. आयच्या दिसाक आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो जैतिवंत जाल्लो हो उगडास करता. जेजून आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तो जैतिवंत जालो. ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. मोगाच्या भावान भयणो ही परब आज समोर उमता ती 7व्या शेंकड्यांत रोमा शारांत ते समोर उमताले. ह्या कुर्साचे परब समोरताले कित्याक ह्या कुर्साचें जेजूक मुखारलो त्या कुर्साचे एक भाग तांकां मेळ्ळो आनी तो जेरुसल्याक आसलो. 4थ्या शेंकड्यांत भाग्यवंत हेलेन ही रोमकार पातशाय कॉन्स्टंटिनाची आवय ताका हो कुर्साचो भाग मेळ्ळो आनी तो एक ते गोलगोता जाग्यार थंय पुरलोलो तिका तो मेळ्ळो आनी ताचे बरोबर आनीक 2 आसले. अशी एक घडणी आसा की तिका खबर आसूंक ना तो खंयचो कुरीस तो जेजूचो खरो कुरीस. आनी थंयच्यान एक मरण पासार जातालें आनी ती त्या कुडीक मेलेल्या कुडीक हे 3य कुरीस लायता आनी जेन्ना जेजू उमकळटलो तो कुरीस त्या कुडीक लागता तेन्ना ती कूड तो मनीस मेलोलो मनीस जिवंत जाता. पळय मोगाच्या भावान भयणो आमचो जेजू ह्या कुर्सार मेलो हे कुर्साच हो कुरीस जावन आसा आमकां एक जिवीत दितलो कुरीस. आयज आमी पळयता जायतीं क्रिस्तांवांक आमकां प्रश्न करतात. क्रिस्तांव लोक कित्याक ह्या कुर्साक वाखणटात वा क्रिस्ताक वयर उबारतात काय म्हणून. हे कुरीस जावन आसलें एक लोजेचें खुणा आमी सुरवातेच्या उतरांनी फादरान म्हणलां ते भाशेन आयकलां. एक लोजेची खुणा तेचेर किरमीदोर ताचेर कोण नागवणे तांकां मारताले. हे मरोंक म्हूण न्हू पूण चडशें लॉज घेवंक लोजे खातीर. आनी कुर्सार जो कोण उमकळटालो ताकाच न्हू पूण ताच्या आख्या घराब्याक ती एक लॉज कशी आसली लॉज जाताली. पूण जेजू ताणें कसलेंच पातक करिनासतना ताका तो कुर्सार उमकळायलो आनी ताणें आख्खेच ह्या कुर्साची अर्थूच बदललो. आज कुरीस जावन आसा आमकां एक जिविताची खुणा आमकां पातकांतली सोडयल्यांत देखून ती सोडवणेची खुणा जाल्ली आसात. मोगाच्या भावान भयणो आमच्या जिवितांत जायतीं कश्ट येतात त्रास येतात आनी आमी हे कश्ट आमचे कुरीस म्हूण मानतात आनी खरेंच हे आमचे कुरीस देव बापान आमकां हे दिल्यात कित्याक तो जाणा आमच्यांनी ते उबारूंक जातात. आमचो देव इतलो मोग करता तो आमकां आमच्यांनी उबारूंक जायना तितलें कांयच दिवचो ना पूण तो आमकां आमचे कडेन जाता तितलेंच दिता. आनी आयज जेजू सांगता जेजू आमकां दाखयता की आपूण देव जावन ताणें हो कुरीस उबारलो आनी ह्या कुर्सार तो उमकळून मेल्लो. मोगाच्या भावान भयणो
आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां जेजू निकोदेमाक म्हणटा आनी पयले वचपान पळयलां मोइसेसान अरण्यांत तो स्वरूप उबारलो तेच परीन आमच्या जिवितांत जेन्ना जायते कश्ट येतात आनी आमकां दिसता आमच्यांनी हे कुरीस उबारूंक जायना तेन्ना आमी आमची नदर त्या खुर्सार उमकळ जाल्यार जेजूचेरूच मारूंक गरजेची कित्याक ताकाच पळोवन आमकां ससनाचें जीत मेळटलें ताकाच पळोवन आमी आमचो कुरीस उबारूंक पावतलीं हांव आयज हे दिसाक नियाळ करता आसतना आमी जेजूचेरूच नदर मारुया आनी जेजूचेच आदारान आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया गीत घेऊया पेज नंबर 39 C25 ना आमचे लागीं. म्हज्या भावा भयणीनो आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापाक कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुलाक पातकाचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोल करून आनी व्हडवी पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवून खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजल्लें. रुखांत तावन जिवीत उपजल्लें. रुखा वरवीं देवाचेर जोतीवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो बोसवंत जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जोतीवंत जाल्ले जेजू कुदेशी देवतूर आनी सोवचो हो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dobaratso sorvesportum, Sorgani sosor polia tusha vojbovan, Un sorgituka soi soi, Sorvesporacina vieta takasoi, Un sorgituka soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पोतपणांची सोय तुज्या पुरात्मान दानून हिंदेणी पोत करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या योगुस्ताची कूड आनी रोगत
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गोट पर गोट या सोम्या जेजू तुझे तुझे मरण आमी समरुमता तुझे पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेवचे मन नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी म्हज्या तवडांनी काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फावकेल देखून आमी तुका दिन वाचता न्ही रवस सेवताले आमी समेस्तांक पोत वर एकठांय कर म्हूण आमी नमोरतायेन मागता सरस्पर आख्खीच्यो सालोले तो पवत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडली बापा सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनवांचो बॉस मेल्ल्यान आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसोल मोकामोल पळोवंक फावो कर आमची दुआ करून मागता कोदाची माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत जुजे बघून दोन उतान सुनाले ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवत आत्म्याचे एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमच्या सुखाक सैनीक आनी बरोशें वतरेकता तर आमकां तुज्या उदाक काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासुलकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटाय ती शेलेच्या जेवणा पयल्यात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया पेज नंबर 76 D48 सोशे मेरू तानेता
Zoshi mirum daneta utgang vamdi soritlia tuka deva mogacha utma masol otreta Moshe Hordiagli Fortli Sor Chive Udog Tom Kadita Moshe Hordiagli Fortli Sor Chive Udog Tom Kadita प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सार मुखोलताना तुवें बापाक भेटुलोल्या तुजे पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुजे खुर्सातान उपजतोल्या देवीक जिवन आमकां भोरल्याय. तशेंच खुर्सार वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुजे सांगाता आमकां पाव म्हूण आमी तुजे लागीं खालतपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो सर्पदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणाची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाकाणटा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण्याकडेन आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतऱ्याक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवें बापाक वाकाणटा. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 132, I-25, पवित्र कुर्सा. पवित्र कुर्सा मोवा
बाकीवन फ्रांसीस शावेच्या रॅलिकेन बेसांव सगल्यांक जांकां पेकोणी कुडीची मोनाची ओतम्याची जाय ताचे विनोतीन तुमकां मेळच्याक जांकां काम ना काम मेळच्याक जांकां भुरगीं ना भुरगीं तुमकां देवान दिवच्याक जांकां पार्टनर मेळोंक ना तांकां पार्टनर फाव जावच्याक तुमच्यो येरो गरजो ज्यो आसात तितल्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हो आशिर्वाद ताचे रॅलिकेन आतां आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जुआंव 3:16 बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन San Francis Xaviera, Warakura, Rati Samcha Moga, Las Lolia, Besanga Saiba, Desaramcha. Sabalun maka Gopadusha Besangal Saiba Sharar Goicha Sabalun